Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Ergan Jesu. Ergan Jesu. Oglab Jesu. Oglab Jesu. Maimang Jesu. Maimang Jesu. Stuti Jesu. Stuti Jesu. Hallelujah. 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 भावा बहिणीनो, हर एक मनुष्याच्या तोंडार ह्या दिसांनी खंत बेजाराई निराशा सलवणी आमकां दिसून येता. संवसार आज दुखाच्या कोंडान बुडून गेला. कीर्तनकाराची ही उतरां 38व्या कीर्तनांतली म्हज्या पिशेपणाक लागून म्हजे गाय कुसल्यात आनी पू बरोवन घंटात. हांव सगळो भागवला गळोवन गेला. दीसभर कंतीन बुडोवन भोंवता. म्हजें बळ सगळें विरोन गेलां. म्हजी पाट पूड पूड जाल्याक. म्हज्या काळजाच्या आठे विट्यान आस्कार सुस्कार सोडटा. म्हजी पिडा पडोवन म्हजे इश्ट आनी म्हजे संगाती पयस रावतात. म्हजे आप्त मित्र लेगून तो पयस रावतात. भावा भयणीनो, कीर्तनकाराची ही उतरां आयच्या संवसाराचें चित्रण दितात. कोरोना पिडे वरवीं असली परिस्थिती उपसाल्या. मनीस मनशांतून पयस आसा. मनशाचें जिवीत भिरांकूळ जालां. मनशाच्या कश्टांत आज कोणी ना जाला. वळवळतात मनीस मरणाच्या गासाक सांपडल्यात. कुटुंबां दुखांत आसात. आज असल्या संवसारांत भावा भयणीनो, देवाची काकुळट आमी मागोवंक जाय. बहुशा एका रितीन देवाचो राग संवसारार आयिल्ले बरी दिसता. कीर्तनकारान म्हणचे बरी, सर्वेस्परा तुज्या रागान म्हाका केस्त लायनाका. तुज्या क्रोधान म्हाका शिक्षा दिनाका. कित्याक तुजे बाले म्हजे भितर रिगल्यात आनी तुजो हात म्हजेर देंवला. तुज्या रागा निमती म्हज्या कुडी ना भलायकी. म्हज्या पातका निमती म्हजी हाडां नात अखंड. कित्याक म्हजी पातकां म्हज्या माथ्या वयर पावल्यांत. भावा भयणीनो, आज आमी बहुशा ह्याच खातीर मागत जाय. आमची पातकां जड जाल्यांत आसतलीं. संवसाराच्या पाताक जड जालां आसतलें. आनी त्या देखून हांव भाव भयणीनो, आमी आज ह्या पातकांतले निवारूंक आयिल्ल्या जेजूच्या पांया तळी आमी पडत जाय, मागत जाय. जेजून म्हळां, हांव दाखवाल आनी तुमी पाण्टे. म्हणजे ते एक कोटून रावा. जिवीत तुमी जोडटल्यात. म्हणजे ते एक कोटून रावतलो, जीव जोडटलो. भावा भयणीनो, ह्या आराधना वेळार आमी मागया जेजू लागीं, सोम्या तुजे लागीं आमी एक कोटून रावंक, आमचे पाताक सोड न्हू, आमी तुजे थंय फाटी येवंक आनी जिवीत जोडूंक जेजू आमकां पावो कर. ह्या संवसारांतली मारेकार पिडा निवार, मनशा सुटका दिये म्हणून आमी सोम्याचे मुखार दिंबेर पडून मागया. ताची काकूळट संवसाराक मागया आनी खंडिसांनी जेजू ह्या पिडेंत ते मनशा कुळाक निवारतलो. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 सोम्या मुखार आमी सरपडया. सर्ग संसाराच्या रचणारा आराधन तुका. सोडून दाराचे येशू ख्रिस्ता आराधन तुका.
सर्ग संसाराच्या रचणारा देवा बाबा आराधन तुका सोडवंदारा जेजू ख्रिस्ता ओगला पाणी आराधन तुका सर्ग संसाराच्या रचणारा देवा बाबा आराधन तुका सोडवंदारा जेजू ख्रिस्ता ओगला पाणी आराधन तुका पवित्रात्म्या कृपे दातारा आराधन स्तुती तुका मोगार उपकार देवा भक्तीन करता आराधन तुका पवित्रात्म्या कृपे दातारा आराधन स्तुती तुका मोगार उपकार देवा भक्तीन करता आराधन तुका सौम्या मुझे कलते काळीज घेऊन तुझ्या मुखार हांगासर आसा बेंबिरांत संवसारात विस्तारला सौम्या आकांत मनशाच्या काळजान बरोवन गेला हर कडे बोबो दुखाच्यो आकांताच्यो आयकूंक मेळटात सौम्या मनशा कुळाचेर ह्या मारेकार पिडे वरवीं काळोख आयला हर एकलो मनीस भियान बरोवन आज भितर लिपोवन म्हणले परी बसची परिस्थिती आयल्या आज सौम्या आमच्या हात पांय सुडां लायना जाल्यार आमचें काम करूंक आमकां असाध्य जाला इगर्जेक घेवन मागूंक असाध्य जाला तुजी स्तुती करूंक जाय सौम्या आमकां आतां अवकाश ना असल्या परिस्थितीन संवसार आसा सौम्या आज मनीस ह्या पातकाच्या बंदड्याक सांपडला आनी बंदड कोरोना म्हणल्यार मारेकार पिडे मारी पात जिजो दिसून येता सौम्या आज आमी तुज्या पांयांतडे आयल्या तुजी काकूल तूं मागोंक जे कित्याक आमी जाणा सौम्या ह्या संवसारांत पिडा गुण करचो एकलो मात्र तूं वैज संवसारांत त्या खंयच्याच पयसान गूण करूंक असाध्य जाल्ली पिडा तुजे वरवीं मात्र सौम्या ती गूण करूंक साध्य आनी ह्या भावार्थान आज सगळ्या मनशा कुळा खातीर मागोंक सगळ्या संवसारांत हांव न्ही पिडा कान उडय म्हूण तुजे लागीं मागोंक आमच्या भारत देशाक आनी आमच्या लोकांक बाचाव कर म्हण मागोंक सौम्या तुज्या पांयांतडे आमी आसा जेजू आमी जाणा तुका कुलदार आमी जाणा तूं मनशांक पावताय सोन गेले नाही मनशाचे कश्ट पळयताय तूं तुजें काळीज बिरमोतेचें बिरमोत्यान कोसाळचें आनी असल्या बिरमोत्याच्या काळजाचो सोमी तूं मनशा कुळाची काकुलत कर म्हणटाय म्हण जाणा सौम्या ह्या खातीर तुजी काकुलत मागत्याक सौम्या तुज्या पांयांतडे आमी आसा आराधन स्तुती करताना हे विरांत पयस करताय पिडा शिडा गुण करताय मोगान आमकां दुवरताय आराधन स्तुती करताना हे विरांत पयस करताय पिडा शिडा गुण करताय मोगान आमकां तूं भरताय पातकाच्या गंडाडेंतली सुडका आमकां लावयताय
तुका आमकां वयताय सर्ग संसाराच्या रस्त्यार देवा बापा आराधन तुका सोडवंदारा जेसू क्रिस्ता ओगला पानी आराधन तुका पवित्रात्म्या कृपे दातारा आराधन स्तुती तुका मोगार उपकार देवा बाबा भक्ती करता आराधन तुका सौम्या हर एक दीस या दिसांनी उठताना म्हज्या खाटीरा उठताना सौम्या खंयचो दीस म्हाका सुरवात जाता खंत बेजाराई निराशा सलवणी कसो ऐसो दीस वेसो खंय म्हाका ही पिडा लागत खंय म्हज्या कुटुंबाक ही पिडा लागत खंय ह्या पिडे वरवीं म्हजें जिवीत बरबाद जायत खंय ह्या पिडे वरवीं म्हज्या भुरग्यांचें काम वचत खंय ह्या पिडे वरवीं आमच्या घरांतल्या मनशांक मरण येत सौम्या असली खंत म्हाका दसता सौम्या हर एक दीस म्हज्या कुटुंबाची परिस्थिती हांव चिंता काम करूंक जायना ह्या दिसांनी येणे लॉकडावन बंद आनी ह्या परिस्थितींत कुटुंबा खातीर एक मूठ गळोवंक म्हाका अवकाश ना म्हज्या कुटुंबाक एक मूठ जेवंक दिवंक म्हाका कश्ट जाल्यात सौम्या असले खंत आकांत भिरांत म्हाका दसता सौम्या कितें हांव करूं सगळे आस्पत्रेंत आसात कितलो लोक आस्पत्रेंत आसा कितली पाद्राब सिस्टरां मरण पावली कितले पाद्राब आस्पत्रेंत आसा सिस्टरां आसात कितले दाक्तेरस मरण पावले कितली नर्सां मरण पावली कितली शिक्षकां मरण पावली सौम्या हे सकड चित्रान म्हज्या दोळ्या मुखार देख दितना ह्या माध्यमांनी हांव पळयता तेन्ना जेजू म्हाका खंतीन आनी दुखान म्हजें जिवीत आरंभ जाता सौम्या कोणा लागीं वचूं ह्या संवसारान जिवीत दितलो खंत निवारतलो मदीक समाधान दितलो भलायकी दितलो धैर्य दितलो वैज तुमचो म्हणल्यार सौम्या हांव जाणा आनी त्या देखून जेजू तुज्या पांयां तेडी येता सगळो संवसार तुज्या पांयां तेडी येता सगळी आमचे भाव भयणी आज जेजू तुजे मुखार आसात तुजी काकूळ तूं मागोंक तुजे जावन तें धैर्य बळ आनी भलायकी मागूंक जेजू आमी तुज्या पांयां तेडी आसा काळजा मोनान आराधन करताना खंत बेजाराई पयस करताय ताळण्याचेर हांवें झुजच्या दैवीक सत्तेन म्हाका भरताय काळजा मोनान आराधन करताना खंत बेजाराई पयस करताय ताळण्याचेर हांवें झुजच्या दैवीक सत्तेन म्हाका भरताय बोगसून हांवें मोगांची येवच्या तुज्या कृपेन म्हाका तूं भरताय बोगसून हांवें मोगांची येवच्या तुज्या कृपेन म्हाका तूं भरताय सर्गा संसाराच्या रचणारा देवा बापा आराधन तुका सोडवंदारा जेजू क्रिस्ता ओगला पानी आराधन तुका पवित्रात्म्या कृपे दातारा आराधन स्तुती तुका
उपकार देवा बाबा भक्तीन करता आराधन तुका मोगार उपकार देवा बाबा भक्तीन करता आराधन तुका हालेलुया 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 गुण गच्छ ज्ञान पुरुषाराच्या तुका तुझी तुका सजवंती सम्या जपानकडे रावाला दान करता जेजू या सुंदरान तुका देवजा तुका का बोलतनी म्हणता जेजू हालेलुया 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 एक घडी बोर पवित्र मुंड्या रूपारसच्या जेजूचेर आमी दिश्ट घालया बाबा भयणी तुवें आनी हांवें दिसपरतें भोगचे ते कश्ट दिसपरतें भोगची ती खंत आमची ती बेजाराई आमचो तो आकांत आमचे निरासपणू काळजांतल्यो आशा सकट जेजू चर्शें व्हरया कित्याक वो जेजू मनशांक जिवीत दिवंक आयिल्लो ह्या जेजून जिवीत आसा जिवीत असो दातार तो ताणें म्हणलें जुवांच्या वांजलांत 15व्या अध्यायांत हांव दाखवाल आनी तुमी फांटे हांव दाखवाल आनी तुमी फांटे म्हजो जीव तुमचे थंय वाळटलो म्हजे विने तुमकां जिवंक जावचें ना कोण म्हजे थंय एकवटून रावता ताची थंय म्हजो जीव वाळटा बाबा वयनी तुवें आनी हांवें ह्या कश्टाच्या वेळार ह्या खंतीच्या वेळार ह्या पिडेच्या वेळार ह्या बेजाराच्या वेळार जेजूक एकवटून रावंक जाय जेजू सांगता रावंक जाय जेजू थंय एकवटून जिवंक जाय तवळ मात्र बाबा भयणी आमचें बेपयसरतलें ह्या कश्टांतले आमी उतरून वेतले हांव देव आमकां ह्या मारेकार पिडेंतले निवारतलो व बरवसो आमी जेजू थंय दवरया कित्याक जेजू आमकां सोड घालिना ताचे काकूळ तूं तसो मोग आमकां बचाव करता आमकां ताणें कंडी जावनी भियेनाकात म्हळां हांव आसा तुमचें सांगता तर ह्या सोम्या थंय आमी सकड संतोश पावया ह्या पिडेन ती संतोश पावया ह्या पिडेन देवाक अर्घ दिवया ह्या पिडेन देवाची स्तुती करया तुमची जाप अर्घ आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू अर्घ आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू सोम्या तुवें म्हाका वो जीव दिल्ल्या खातीर अर्घ आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू सोम्या म्हाका तुवें तुजी ती एक हे दाखवाल आनी पांट्या बरी एक पोट आयिल्ल्या खातीर अर्घ आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू सोम्या तुवें म्हज्या जिवितांत अशें सर्व वायट आनी कोटेपण सवर्ण बेंडच्या त्या फांट्या बरी सवर्ण बेंडून म्हाका नितळ केल्ल्या खातीर अर्घ आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू सोम्या एक दाखवली ती एक कोटून रावल्या पांट्या परी तो फळादीक जाल्ले परी म्हजें जिवीत तुवें फळादीक केल्ले खातीर अर्घ आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू सोम्या दाखवली तावन जीव निरंतर पांट्यात वळचे बरी म्हजे ती तुजी कृपा आनी जीव निरंतरी वळाशें केल्ल्या खातीर अर्घ आनी होगलाप तुका सोम्या जेजू सोम्या म्हज्या जिवितांत प्रत्येक तरान ह्या दिसांनी ह्या मारेकार पिडेंतले
तुवें म्हाका राखून व्हेल्ले खातीर अर्ग आनी ओगलाप तुका सोम्या जेजू सोम्या ह्या मारेकार पिडेच्या वादळांत म्हाका बेन दिसतना हांव कंगाल जातना हांव निराश जातना तुवें म्हाका धैर्य दिल्ले खातीर अर्ग आनी ओगलाप तुका सोम्या जेजू सोम्या ह्या मारेकार पिडेंतले म्हजे कुटाम आनी म्हज्या मोगाच्या मनशांक तुवें सांबाळून व्हेल्ले खातीर अर्ग आनी ओगलाप तुका सोम्या जेजू सोम्या ह्या मारेकार पिडेतावन म्हाका राखच्याक सदांच म्हाका तुजें ती तुवें एकवटान दवरले खातीर अर्ग आनी ओगलाप तुका सोम्या जेजू सोम्या ह्या दिसांनी इतले कश्ट म्हजेर आयले तरी सवन मेळिल्ल्या फाट्या बरी हें सक्कड म्हज्याच बऱ्याक म्हणलें म्हाका समजशें केल्ले खातीर अर्ग आनी ओगलाप तुका सोम्या जेजू सोम्या ह्या पिडेक बाली जाल्ले सांगता निरंतर तुवें सांगता रावुल्ले खातीर अर्ग आनी ओगलाप तुका सोम्या जेजू सोम्या ह्या पिडे वेळी हेरा मनशां मरे पात पिडेक वळख जाल्ल्यांक कुमूक तुवें केल्ले खातीर अर्ग आनी ओगलाप तुका सोम्या जेजू सोम्या ह्या पिडे वेळी कश्टांच्या वेळा भावार्थान आमी कितेंय मागले रे हांव तुमकां दितलो म्हणले बरो वस्तू तुवें आमकां दिल्ले खातीर अर्ग आनी ओगलाप तुका सोम्या जेजू ह्या पिडेंत तुज्या दैवीक कृपेन म्हाका तुवें की चड घट केल्ले खातीर अर्ग आनी ओगलाप तुका सोम्या जेजू ह्या पिडे वेळार म्हज्या भावार्थान आनी मुखार वचो म्हाका बोळ दिल्ले खातीर अर्ग आनी ओगलाप तुका सोम्या जेजू सोम्यान जेजू हांव तुका अर्गां दितां आमी सक्कड मेळून जेजू तुजी स्तुती गाता हांव तुवें केल्लें बरेंपण नियाळटा हांव तुका मान दिता हांव जेजू तुका हो गुलाब दिता हांव कित्याक आमचो सुमितो आमचे सांगता आसाय आमकां सूण घालिनाय अर्गां स्तुती जेजू आतां तुका गायना रुपार दिता हांव जेजू पदवेदार तासो अधिकार सर्गा संसारार सदा सर्वदा जेजू पदवेदार तासो अधिकार सर्गा संसारार सदा सर्वदा दर्यो गाजोता सूर्य लाजोता ताराला राणी ताची महिमा दर्यो गाजोता सूर्य लाजोता ताराला राणी ताची महिमा alleluia 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 ध्यानानी मागण्या मानानी गौरव दिव्या सदा ताका आमच्या राया ध्यानानी मागण्यान मानानी गौरव दिव्या सदा ताका आमच्या राया म्हज्या जिवितान दंडळची मेठा भद्र कडपा वयर तो रावयता म्हज्या जिवितान दंडळची मेठा भद्र कडपा वयर तो रावयता नव्या जिवितान तुज्या ताळ्यातून एक नवें गायन तो गावयता नव्या जिवितान तुज्या ताळ्यातून एक नवें गायन तो गावयता alleluia 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 ध्यानानी मागण्या मानानी गौरव दिव्या सदा ताका आमच्या राया आनी ध्यानानी मागण्या मानानी गौरव दिव्या सदा ताका आमच्या राया alleluia 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 alleluia
हालेलुया पाय पडता एक घडी बोर बाबा बहिणीनो जेजू मुखार आसा आमकां धैर्य जाय आमचे बें पयस सोरोंक जाय आमकां भलायकी जाय आमकां समाधान जाय खंय तावन येता तें जेजू तावन येता आपोस्तल भियेल्ले जेजूच्या कुर्सा मरना पूर्वी तांणी चिंतूनातलें घडलें पळोवन ते भियेले लिपोवन रावले एका कुडांत आनी थंयसर बसून मागणें करूंक लागले तांची काळजां कांतान बरोवन गेल्ली खंय आपूण आपायाक सांपडता खंय आल्या पाल्या आमकांय कुर्सार मारतले खंय आमकां जिवेशी मारतले म्हणून आकांत तांची ती बरोवन आसलो आनी त्या वेळार पवित्र आत्मा तांचेर आयलो पवित्र आत्मा तांचेर आयलो पवित्र आत्मा उज्या रुपार जिबेच्या रुपार आयलो आनी ते धैर्यान भरले तांचे सगळें पें पयस सरलें ताच्या काळजांतलो आकांत सगळो नपैंच जालो घडयेन ते धैर्यान भरले जी घडी भर आमी आतां आमचें बें आमचो आकांत आमची कंत आमचें टेन्शन सगळें आमी जेजूक समर्पया आमचे हात आमच्या हृदयार दवरया आनी तो पवित्र आत्मा आमचेर येवं दी म्हूण मागया आमकां धैर्यान भरच्या भलायकी दिवच्या संतोष आनी समाधान दिवच्या कांतीन भरलेल्या तुवें बुजयले पिडेंत आसलेल्या तुवें गूण केले पयस कर म्हजी कत बेजाराय दी तूं म्हाका तुजी ती ससाय काळीज म्हजें तानेलां तुका मोन म्हजें आशेलां तुका काळीज म्हजें तानेलां तुका मोन म्हजें आशेलां तुका ये तूं दनिया ये तूं सोम्या ये तूं दनिया ये तूं सोम्या पावय म्हाका तुमच्या सर्गीच्या सुखा पावय म्हाका तुमच्या सर्गीच्या सुखा काळीज म्हजें तानेलां तुका मोन म्हजें आशेलां तुका काळीज म्हजें तानेलां तुका मोन म्हजें आशेलां तुका मलगड्यांचेर तूं देवान आयलोय पवित्र आत्म्या शिसांचेर तूं देवान आयलोय बें तांचे पयस केलें धैर्यान ताका भरलें तांच्या जिबाक गुलोवची सकत इली बागला मुक्तीकर भाय देवचे बरें केलें पवित्र आत्म्या देवान तूं ये आमच्या काळजाची दारां उगड भियाच्या बंदड्यांतल्यान आमकां सुटका दी ह्या संवसारांत
तुझ्या शक्तीन आमकां भर. सिनाय पर्वतार देवण तूं आयलोय, जळच्या बोल्यात हांव तूं उलयलोय. सिनाय पर्वतार देवण तूं आयलोय, जळच्या बोल्यात हांव तूं उलयलोय. म्हजे लागीं उलयल्यात म्या, म्हजे लागीं उलयल्यात म्या. उतरान तुज्या भर म्हज्या मनान, उतरान तुज्या भर म्हज्या मनान. काळीज म्हजें ताणेलां तुका, मन म्हजें आशेलां तुका. काळीज म्हजें ताणेलां तुका, मन म्हजें आशेलां तुका. ये तूं दर्या, ये तूं सोम्या, ये तूं दर्या, ये तूं सोम्या. पावय म्हाका त्या सर्गीच्या सुखा, पावय म्हाका त्या सर्गीच्या सुखा. एक घडीभर आमचे काळजां मनां पवित्र आत्म्यान ती भरल्यान देवाचें उतर आतां आमी आयकोंक येता. सोम्याची सकत आमच्या काळजांत ती वाडोवन दी. ते सोम्याचें उतार आमकां सुटका दिवं दी. ते सोम्याचें उतार पवित्र आत्म्याचे शक्तीन भरलेलें आमकां सर ह्या दिसांनी पिडेच्या बियांतलें, अनवराच्या बियांतलें, कश्टांतलें, आमच्या काळजांत आनी मनांत भरून गेल्ल्या बियांतलें आमकां सुटका दिवं दी. आमकां रेवट घालच्या पिडेच्या, कोरोना पिडेच्या सक्तांत आमकां सुटका दिवं दी. देवाचें उतर आमी भियोवचें नाका. जेजू आमचे संगत आसा, जेजू आमचे संगत आसता आमी भियोवची गरज ना. आत्मीक वयस तो कितल्या जाणां बरें केल्लो, कितल्या जाणांची पिडा गूण केल्लो, फातक्यां सुटका दिल्लो. संवसारांत जेजू वरती सकत ना. भावा भयणीनो, त्या जेजूचें उतर आमी आयकुया. सुटका दिवचें उतर, जिवीत दिवचें उतर, बळ दिवचें उतर, धैर्य दिवचें उतर, आमकां मुतीक संतोष आनी समाधान दिवचें उतर, पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन भरलेलें उतर. तें आमी आतां आयकुया. सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसूं, तुमचे सवय आसूं. जोवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुम्या. हांव करी दाखवाल आनी म्हजो बाप तोटासो माली. म्हजे तें आसून फळ दिनातलो हरी एक फांटो तो कातरन घालता आनी फळ दिता तो हरी एक फांटो. ताणें चड फळ दिवचे खातीर सवर्ण मेळटा. तुमी जाल्यार हांव तुमचे लागीं उलयतां त्या उतरां मारी पात येदोळूस बेंडून नितळ केल्ल्या फांट्या परी जाल्यात. तुमी म्हजे ती एकवटान रावा, तेन्ना हांव तुमचे ती एकवटान रावतलो. जशें एक फांटो वाली ती एक जावन रावल्या करीत फळ दिवंक शकना, तशेंच म्हजे ती एक जावन रावल्या करीत तुमी फळ दिवंक शकनात. हांव दाखवाल आनी तुमी फांटे, हांव दाखवाल आनी तुमी फांटे. जो कोण म्हजी ती रावता आनी जाची ती हांव रावता तो यथेश्ट फळ दिता, कित्याक म्हजे मेरेन तुमी कांयच करूंक शकनात. म्हजे ती रावनातल्याक फांट्या बरी कातन उडयतले आनी सुकून तो वेतलो. तसले सुके फांटे आरयतात आनी उज्यान घालून लासतात. तुमी म्हजी ती रावशात जाल्यार म्हजी उतरां तुमची ती रावतीच जाल्यार तुमकां जाय तितलें जाय जाल्लें कितेंय तुमी मागयेत आनी तुमकां तें मेळटलें. तुमी यथेश्ट फळ दिवन म्हणजे शीस म्हूण दाखोवन दिल्ल्यांत म्हज्या बापाची महिमा परगट जाता.
देवाचें उतर हें वाखाणी तुका क्रिस्ता क्रिस्ता. ही घडीभर आतां आमी ह्या उतराचेर नियाळ करया. भावा भयणीनो, हर एक लोक कृषीक हर एक तोटोसो माली वर्साक एक पावटी ताच्या तोटांतलीं झाडां सवर्ण बेंडटा, ट्रीम करता. कित्याक? तें ट्रीम केल्ले वरवीं नवे फांटे येतात आनी थोडे सोंपेल्ले फांटे वेतात. फळ दिवचे बरे फांटे तातूंत भायर येतात आनी त्या फांट्यांनी फळ वा फुलां येतात. आमच्या पद्रापाच्या घरा लागीं हांगासर थंय एक तेंडलेची वाल आसा. ही तेंडलेची वाल केदां लायिल्ली गोत्तू ना. ताका आमी हिटी घालिना, उदकय घालिना. तें उदक थंय वेस्ट वता गेल्लें तें आसता आनी ती वाल सगळ्यान विस्तारता. आदले फावटी एपटी पुरा काटकन काडली, ती नितळ केली. आतां परत्यान तितलीच आयला आनी तितली बरोवन तेंडली जाता. ताजेर कातरली तितली नवे फांटे येतात आनी ताजेर तितलो फळ जाता. जर ती सोडुल्ली जाल्यार काड्या काड्या दती आसली आनी भोवशा ती तेंडली तितली जाती नात. भाव भयणीनो, कित्याक हांव सांगता, मनशाच्या जिवितांत देव कित्याक कश्ट दिता? ही पिडा, मारेकार पिडा, कोरोना पिडा ह्या संवसारांत कित्याक आयल्या? इतले मागणें केल्यार ही पिडा कित्याक उणी जायना? अशें साबार जाणांनी ह्या दिसांनी सवाल विचारले आसा. कित्या खातीर ही पिडा? कित्या खातीर अशें घडटा? मनशाचे कश्ट देवाक समजनात की इतलो लोक ह्या दिसांनी मरता. राशी राशी मोडी घालून उलपायतात, उलपावंकी जागो ना. ताकाय वेट करीचे, आस्पत्रेनी जागो ना, ऑक्सिजन ना. मनीस पडल्यात तेणे मोडी पडल्यांत. असली कठीण परिस्थिती आमच्या गांवांत. तरी कित्याक अशें घडटा? देव कित्याक अशें जावंक सोडटा? बाबा भयणीनो, एक व्हरतें सवाल खंडीत जावनी. हर एकल्या मनशान दर तर हाका जाप सुदी जैतर आयच्या देवाचें उतर मनशान समजोंक जाय. जेजू कितें म्हणटा? म्हजो बाप तोटसो माली आनी हांव दाखवाल आनी तुमी तेजे फांटे. संवसार म्हणल्यार ह्या ओडतांत ह्या दाका म्हळ्यार बाप असो, संवसार असो धनी. ह्या संवसारांत जिवीत दिवचें देवान बाबा भयणीनो, मनशान न्हय. ह्या संवसारांत जर मनीस चिंता हांव सकट करूं शकता, हांव सकट खंयचेय म्हणजे साधन करूं शकता. चंद्राक आनी गैतर ग्रहांक मनीस पावता. पूण आज तितून पावल्ल्या मनशाक एका कोरोनाच्या विरोध झुजोवंक आज कश्ट जाल्यात. देवाची काकूळ तुझाय पडल्या. कितें हांगासर दाखोवन दिता? संवसार मनशाच्या हातांत आसा वय तो देवान चलोवन दिल्लो. संवसार असो धनी जावन आसा देव. हर एकल्या मनशाक समजत जाल्यार सत. संवसाराचो अधिकार देवाक आसा, शिवाय मनशाक न्हय. मनशान कितें साधन केल्यार हें देवा मुखार कांय न्हय. जिवीत असो दातार देव. जीव दिवचो देवान. त्या देखून बाबा भयणीनो, कोणाय मनशान कितेंय केल्यार एक जीव बचाव करून कितें वत धाडल्यार मनशा वरवीं जायना. कित्याक देवाक मात्र तें साध्य आनी हें देवान मनशान वळखोंक जाय. बाबा भयणीनो, आज सर तर आमी समाज चिंतल्यार संवसाराचे दिश्ट गेल्या. मनीस आज अंकारा पडुल्लो, गर्वाक पडुल्लो. मनीस देवा मुखार देवाक लेखी नातुल्लो. मनशाचें साधन
करता मनीस चिंता ह्या संवसारान देवाची गरज ना म्हणून म्हाका आनी थोडी पटी देवाच्या नांवान मनीस सांकारा पडटा देव भोवशा नांवां म्हाक मात्र मनीस ताची कशी चलयता मनशाचो अंकार आनी गर्भ चड जालो आनी ह्या खातीर भोवशा एका वाटेन देवान मनशान पाताक वळखोवचे खातीर देवान सवर्ण बेंडलां म्हणलें सवर्ण बेंडता म्हणलें हें सत आज मनशान समजोंक जाय जिवीत देवातावन आयिल्लें बाबा भयणीनो दुआंच्या वांजेलां ते एक वाक्य 2 तावन 4 आमी वाचले जाल्यार ते आमकां सांगता सर्व वस्तू ताचे मारी पात्राचे अंदल्यो रचलेली खंयचीच वस्तू ताचे विणे आयलेली ना रचलेले हर एक वस्तू न्हू ताचे तावन जीव जोडलो देवा देवता स्पश्ट सांगता हर एक जिवी हर एक रचना देवातावन आयिल्ली हर एक जीव देवातावन आयिल्लो मनशान केल्लो न्हय अशें तर असो अधिकार मनशाच्या जिविताचेर अधिकार संवसाराच्या जिविताचेर अधिकार देवाक मात्र आनी त्या देखून हें सत आज मनशान वळखूंक जाय देखून तोटाच्या मालीन दाखवा लायली ह्या संवसारांत बाबा भयणीनो केन्ना मनीस पातकाची वाट धरता केन्ना मनीस वाट चुकता मनशा जिवीत दिवचे खातीर दाखवाल म्हणलें एक जेजू म्हणजे जेजूक ह्या संवसारांत धरता जिवीत असो मूळ जावन बापातावन तें जिवीत मनशा दिवचे खातीर जेजूक ह्या संवसारांत बाप धरता आनी जेजू मारी पात ह्या संवसाराक देव जिवीत दिता जो हांव सवांजेल 6 अध्याय 30 आनी 7वें वाक्य आमी वाचलें जाल्यार आमकां समजता सर्गीचो उंडो मोयजेन तुमकां दिवंक ना खरो उंडो तो सर्गीचो उंडो सर्गीचो बाप तुमकां दिता सर्गीचो बाप जिवीत दिवचो उंडो दिता आनी तो उंडो कितें जावन आसा तो सर्गीन तावन देंवता आनी संवसाराक जीव दिता तो देवाचो उंडो आनी तो जावन आसा हांवूच तो जिवीत असो उंडो म्हणटा जेजू देखून हो जावन आसा जिवीत असो उंडो संवसाराक जीव दिवचो ह्या उंड्यातावन जिवीत मेळ्ळें संवसाराक आनी त्या खातीर सगळ्या मनशाक जिवीत मेळच्या खातीर देवान हो उंडो संवसाराक दिलो त्या देखून पेद्रून म्हणलीं उतरां सोम्या लागीं सोम्या कोणा लागीं वचो आमी तुजे ती आसात उतरां जिविताची तर बाबा भयणीनो आज ह्या पिड्या वेळार ह्या मारेकार गर्गा वेळार हर एका मनशाक आमी चिंतीचे संवसार जिवीत संवसारांत मेळना जिवीत पयशांत मेळना जिवीत विज्ञानांत मेळना जिवीत खंयच्या संवसाराच्या संगतींत मेळना मनशाच्या साधनांत मेळना बगार जिवीत देवातावन मात्र देव मात्र जिवीत असो जाता रे आनी त्या देखून हें सत आमी समजून काण घेवया ह्या दिसांनी कोरोनाची परिस्थिती टीव्ही पळयतना आमकां भें दिसता आमकां ह्या दिसांनी आमकां एक आकांत भोगता म्हाका पोर इल्ली शिकूंकली आसली आनी हें पळयतना हांवें एकटें हांवें चिंतलें हांवें भियेलो एकटी भविश्य म्हाकाय तेंचो कोण ना म्हणून एक तरेचो आकांत एक तरेचें भें बाबा भयणीनो ह्या दिसांनी तशें आसा कितलेशे पाद्रा मरण पावले कितलेशे पाद्रा आनी आस्वादनांत आसात कितलींशीं शिश्रां मरण पावलीं कितलोसो लोक मरण पावलो हर एक दीस हें चित्रण टीव्ही पळयल्यार ह्या पत्र माध्यमांनी पळयल्यार आमकां भें दिसता आकांत येता आनी अशें म्हणटा आसतना आज आमी कितें करयत आमच्या बियांत खंयसर आमी बेरांत त्या वातावरणांत आमी खंयसर वचत जेजू लागीं आमी वचत जाय म्हणटा देवाचें उतर कित्याक मुजे थंय आसोन फळ दिनासलो हर एक म्हणटा तो सुकोन मेता बाबा भयणीनो आमी जेजू थंय एक कोटून रावल्यार आमचे थंय जीव आसा बें आमचे तान पयस सरता जीव आमचे थंय वळटा पूण केदळा आमी असल्या कश्टांच्या परिस्थितींत जेजू तावन पयस वेता जेजू तावन विंगड वेता सुकोन गेल्ल्या पांट्या परी आमी जाता आनी ही पिडा आमचेर अधिकार चलयता आनी त्या देखून सुम्या आमी फाटीं वचूंक जाय आमी इल्लेशे धैर्यान जिवचे मनीस आमी जायचे बाबा भयणीनो आमी जेजू आज सांगता ह्या खातीर एक नाकासो तोटासो मालीक कितें करता दाखवाल सवर्ण बेंडटा कित्याक तो बेंडटा तांदो पिशे पांटे येतात तोडेपणी वाल सोंपेता सोंपेल्ल्या वालींत फळ मेळना देखून तो ते सवर्ण बेंडटा
आज मनशाच्या जिवितांत भावा भयणीनो सोंपेल्ले पांटे जावन आसात. आज मनीस कंडिजन वाडला, सोंपेल्ले वाली बरें जाला. कितें सोंपेल्ले ती वाल? ग्रेस्तकायेचे पांटे, हंकाराचे पांटे, पोटार्थपणाचे पांटे, गर्वाचे पांटे, स्वार्थाचे पांटे, आशेचे पांटे, संसारांतल्या पिशेपणाचे पांटे, मजेचे पांटे, हे पुरा पांटे आमच्यात वाडल्यात आनी कावार करतात. एक वाल कितली विस्तारतना सगळ्याकी कावार करतात. बोळ जाली म्हणटाना असल्या जडां पुरे कावार करून येता. तशें आज मनशात हे कोठापणाचे पिशे पांटे सगळ्या संवसाराचेर कावार करना आसात. आनी हे बेंडीनातल्यार संवसाराक आपाय जाता. देव जाणा. त्या देखून बाबा भयणीनो एका रितीन आज जेजू म्हणटा ह्या तोटो सोमारी देव आज संवसार बेंडूंक सुरू करता. हे सर्व मनशांतून बेंडून काडून नितळ करच्या खातीर, मनशान देवाक कलते जावन जिवेशें करच्या खातीर आज बाबा भयणीनो हे सर्व देव करता म्हूण आमी भावार्थान पातयेवया. देवाक आमकां आमी समर्पया. भिवचें नाका. बाबा भयणीनो आमचे बेपयस करया. काल एक व्हिडिओ म्हाका कोणे एकल्यान धाडलो आनी तो हांव पळोवन आसलो. आनी त्या व्हिडिओंत हांवें पळयलें एका आस्पत्रेन 2 जाण पिडेस्त थंय न्हिदोन आसात. एकलो पिडेस्त शेळीच्या पिडेन म्हणटा हार मारली, तेजे हात पांय हालनात आनी तो थंय उलटा आनी एकच बोब मारता. म्हाका हरी एक नर्स आयिल्ल्या कडेन सांगता, सिस्टर म्हाका मोराचें हांव आसून असो जीव म्हाका नाका, म्हाका मोराचें म्हणटून. ताच्या देगेनांतलो पिडेस्त सदांय ताका सांगता, आळे सायबा तशें म्हणा नाका, पळय भायर पळय ददनेलांत कितलें पळय हांगासर कितलो बरो संवसार. आळे थंयसर पळय दर्याची देग दिसता हांगा तावन, थंयसर तीं भुरगीं खेळटात, थंयसर ते संतोश तो खाल्ल्यार ते सूर्यो कितलो चवी सदांय म्हाका खुशी जाता तें पळयत आसतना. अशें सदांय ताका सांगता. आनी एक दीस थोड्या दिसांनी एक दीस तो तिसलो पेडेस्त नातल्लो. वो पेडेस्त विचारता, सिस्टर तो पेडेस्त खंय आसा? तो पेडेस्त मरण पावला. आनी ह्या वेळार वो मनीसांनी कितें रास जाता. पूण ह्या मनशांत एक कालंगी आसलें. त्या मनशान सांगलें कितें कितें सोबीत आसा, म्हाका पळयचें. त्या देखून तूं कितें करता? तो उठ्ठा प्रयत्न करता. ताचे एक उजवाड पांगलो ताचे थंय. म्हाका पळयचें तें कितें ताणें सांगलें, म्हाका संवसार पळयचें. देखून हात पांय हालोवंक सुरू जातात. एक दीस तो उडून पडटा बेड्डार तो. थंयसर तो धरण उठोवंक जालें ताका. आनी एक दीस तो उठोवन वचून त्या धनाल्या कडेन पावता आनी थंयसर भायर पळयता. पूण भायर पळयतना ताका कांय नातेल्लें, वणद मात्र दिसता भायर. हो नर्सा कडेन विचारता, सिस्टर तो मनीस अशें सांगनातलो, कित्याक तो अशें सांगनातलो? त्या मनशान तुका सांगलें जावं पुरो पोट, पूण तुज्या जिविताक ताणें भरवसो दिलो, तुज्या जिवितांत ताणें उजवाड पांगयलो. त्या देखून ताणें सांगले बरोबर तूं आज उठलाय, तूं बरो जालाय. बाबा भयणीनो आज आमचे थंय घडाचे. आमी भिवचें नाका, आमी कितें निराशा पळोवचें नाका. ही कोरोना पिड्या येतना सगळें नाश जालें म्हण चिंतचें नाका. बरवसो आसा आमकां. आमी उठचें, आमी धैर्य घेवचें, भियोवन वचो. मस्त जाणां आज पिड्यांत आज मरतात जाल्यार पिडे विशयान भियोवचें नाका. कोरोना इलेक्शन आमी मरता म्हण थोडे चिंतात. कोरोना इलेक्शन आमचें जालें आनी जालें ना. तुजे थंय बोळ आसा, तुजे थंय धैर्य आसा, तुजे थंय बरवसो आसा, जेजू आसा तुजे सांगता. जेजूचेर तूं पातये कांय जायना. कोरोना पिडेचेर तुका जितरूंक जाता. कोरोना पिडे आसतना मोरानांत उडास दवरया, झुजाचे धैर्य जायचें. कित्याक हांव धांवन आसतना दाखवालें तुमी पाणटे, म्हजो जीव तुमचे थंय हाडटना तुमी मरणांत. कित्याक सोमी जीव दिवंक आयिल्लो. तर बाबा भयणीन आमचो बरवसो जिवो करया. सगळ्या संवसारा पासत मागया. ह्या घडये आमी सगळ्या संवसारा पासत मागया. सगळ्या संवसाराक आज जिवीत मेळाचें, जीव मेळाचें, बेपयसराचें, निराशेंतले भायरेचे. आज कितलींशीं कुटुंबां निराशेंत आसात, भियांत आसात, काळोखांत आसात. तांचे पासत आमी मागया. हे घडये भर आमी सकड आमी आमचेंतल्याक बरें आसून आमी मागया. जमया कडेन आमी मागया. तुमची जाप ह्या घडये जिवीत दिवच्या जेजू आमकां निवार. जिवीत दिवच्या जेजू आमकां निवार. ह्या संवसारार विस्तारल्या मारेकार कोरोना पिडेच्या खरगांतले
जिवीत दिवचा जेजू आमकां निवार या पिढे बली जावच्या सर्व आपायांतले जिवीत दिवच्या जेजू आमकां निवार या पिढे वरवीं उब जाल्ल्या सर्व आर्थिक संकश्टांतले जिवीत दिवच्या जेजू आमकां निवार या पिढे विशीं म्हजे ती उब जावच्या लेखावर त्या बियांतले जिवीत दिवच्या जेजू आमकां निवार या पिढे वरवीं उब जावच्या मानसीक ओत्तडांतले जिवीत दिवच्या जेजू आमकां निवार या पिढे वरवीं आमकां भोगच्या आमी भोगच्या आत्मीक सुखी धाडींतले जिवीत दिवच्या जेजू आमकां निवार या पिढे वेळार आमची ती दिसून येवच्या स्वार्थांतले जिवीत दिवच्या जेजू आमकां निवार या पिढे वेळार हेरांक कुमो करून आमचे ती येवच्या आडकळांतले जिवीत दिवच्या जेजू आमकां निवार या पिढे वरवीं आमचे ती उपजोवच्या सूख समजणेंतले जिवीत दिवच्या जेजू आमकां निवार या पिढे वेळार हांवें दाखोवच्या सामाजीक अलक्षेंतले जिवीत दिवच्या जेजू आमकां निवार या पिढे वेळार हांवें दाखोवच्या बेजबाबदाऱ्यांतले जिवीत दिवच्या जेजू आमकां निवार या पिढे वेळार हांवें मागण्या ती दाखोवच्या अलक्षेंतले जिवीत दिवच्या जेजू आमकां निवार या पिढे वेळार म्हज्या भावार्थांत हांवें दंडळच्यांतले जिवीत दिवच्या जेजू आमकां निवार या पिढे वेळार पिढे विशीं म्हणजे मुतींत उपजोवच्या नकारात्मक चिंतपांतले जिवीत दिवच्या जेजू आमकां निवार या पिढे वेळार एर खंयच्याय पिढे बली जावच्या आपायांतले जिवीत दिवच्या जेजू आमकां निवार ही घडी भर आमी मागया हेरां खातीर आमचे खातीर मागले आज आमी हेरां खातीर मागची गरज आसा आस्पत्र्यांतल्या पिडेस्तां खातीर धाकट्यां खातीर नर्सां खातीर या पिढे वरवीं कंगाल जाल्ल्यां खातीर आमी मागची गरज आसा आमी म्हणया जिवीत दिवचे जेजू तांकां निवार जिवीत दिवच्या जेजू तांकां निवार या पिढे विरोध जिवाचो जीव आपायले की नासतना दुच्या सर्व धाकट्यांक आनी नर्सांक जिवीत दिवच्या जेजू तांकां निवार या पिढेक बली जावन आस्पत्रेन वळवळतेल्या सर्व कोरोना पिडेस्तांक जिवीत दिवच्या जेजू तांकां निवार या पिढे वेळार ऑक्सिजनाच्या अभावाक सांपडलेल्यांक जेजू दिवच्या जेजू तांकां या निवार पिढे वेळार आस्पत्रेनी बेड्डां आनी गरजेची वखदां मेळनातल्यांक जिवीत दिवच्या जेजू तांकां निवार या पिढे वेळार वखदांच्या खताक अभावाक बली जाल्ल्यांक जिवीत दिवच्या जेजू तांकां निवार या पिढे वेळार लोक कश्टांत आसतना ताच्या अस्कतकाचो फायदो जोडून पयशे करच्या सर कोट्या आशेन तावून जिवीत दिवच्या जेजू तांकां निवार हे पिढे वेळी जायत्या आस्पत्रेनी डाक्टरांच्या आनी नर्सांच्या अभावा तावून जिवीत दिवच्या जेजू तांकां या निवार. पिढे वरवीं कितलेशे कुटुंबांनी जावच्या मरणांत तावून जिवीत दिवच्या जेजू तांकां या निवार. पिढे वरवीं कितलेशे कुटुंबांनी भोगच्या कश्ट वळवळ्यांत तावून जिवीत दिवच्या जेजू तांकां निवार. या पिढे वरवीं कितल्या जाणांच्या जिवितांत येयल्ल्या संकश्टां तावून जिवीत दिवच्या जेजू तांकां या निवार. पिढे वरवीं मनशांनी भोगच्या बियां आनी आखंतां तावून जिवीत दिवच्या जेजू तांकां या निवार. पिढे वरवीं मनशांनी भोगच्या आर्थीक संकश्टां तावून जिवीत दिवच्या जेजू तांकां या निवार. पिढे वरवीं सरकारांनी दाखयल्ल्या निर्लक्ष वरवीं मनशा सोसुंगाच्या कश्टांतले जिवीत दिवच्या जेजू तांकां निवार. सर्व आमचे कश्ट जेजूक समर्प्या आनी गिता रुपार आमचे मोग आमचे कश्ट जे दूख खंत बेजाराय सोम्याक आमी समर्प्या जिविता सोडो तूं सर्गीत हांव देवलो संवसाराक सासणीक दिवच्या पापान तो धाडलो तुझे लागीं येता तो केदीस बुकेव सोना तुका सदमानता तो केदीस तानेव सोना तूंच म्हजो रसनार सोम्या तूंच म्हजो आदार तूंच म्हज्या काळजांत सोम्या सदांच कर पिडार. या घडी आमी मागया पवित्र सभेंत बाबा भयणीनो आज आमी सगळ्यांनी मागची गरज जाता पयलो इरादो आज आमी मागया जाय या कठीण पिडे वेळार मागण्याची गरज आसा बाबा भयणीनो आमी मागलें पावना मागण्याचें बोळ जायतें जावन आसा
धर्मदूताच्या कृत्या पुस्तकांत 4थ्या अध्यायांत 30 आनी 8व्या वाक्यांत आमी पळयता सक्कड भावार्थी जोमोन जाले ताणें मागूंक सुरू केलें आनी मागता आसतना थंयसर ती सुवात हाल्ली, पवित्रत्म्यान ते भरले, धैर्यान ते भरले. केन्ना मागूंक सुरू केलें तदवळू पेद्रू आनी सिलास बंदेंतांतले बंदेची दानां उक्ती जाली, मागण्याची सकत तितली. बाबा भयणीनो, आज आमी मागण्या पुवी सभेंत मागणें सडच्या खातीर मागया. हर एका आमच्या भारताच्या DSCजींनी हर एका DSCजींनी निरंतर मागणें सोलोवंक आमी मागी प्रत्येक तरांच्या सक्कड बिस्वांनी आज इंट्रस्ट काण घेवन हर एका DSCजीन तूं मागण्याची ती उर्बा सोडून दी. पिढे खातीर मागोवंक बिस्वांनी उलो दिवंक आनी आमनी पात पीड मागण्याचें बोळ सगळ्या भारतांत विस्तारच्या पासत मागया. बाबा भयणीनो, हर एका धार्मीक घरांनी हर एक दीस इतली धार्मीक घरां आसात आमच्या भारतांत. आमच्या धार्मीक घरांनी पाद्रप आनी सिस्टरांनी स्वाम्याच्या मुखार पवित्र साक्रामेंता मुखार दिंबेर पडोवन ह्या पिढे विरोध झुजोवंक मागणें करूंक तांकां बोळ दिवंक दी म्हूण आमी मागया. हर एका याजकांनी धार्मिकांनी तांच्या वैयक्तीक जिवितांत हर एका पाद्राप आनी सिस्टरांनी वैयक्तीक जिवितांत मागण्याचे बोळ तांणी जोडूं, मागण्यार पडोवंक तांणी मागण्यार दिंबेर पडोवन ह्या पिढे खातीर मागोवंक हर एका याजकाक आनी धार्मिकांक बोळ दिवं दी म्हूण मागया. ह्या हर एका DSCजींत कॅरिझमॅटीक पंगड आसात. भारताच्या हर एका DSCजींनी कॅरिझमॅटीक पंगड आसात, मागण्याचे पंगड आसात. भावा भयणीनो, आमी मागया जेजू कडेन ह्या हर एका पंगडाक आज जेजू सकत दिवं दी. मागण्यार तांणी दिंबेर पडोवंक त्या विनतेन खंडी जावनी ह्या जमेची सकत सगळ्या संवसाराक ह्या पिढे वेळार जोड दिवंक तांकां बोळ दिवं दी. पाप सेवेचें ही प्रेयर टावर आसा आनी ह्या पाप सेवेच्या प्रेयर टावर सगळ्या संवसाराक विस्तारून पाप सेवेचे इरादे मजूत मागोवन ह्या पिढेचेर नियंत्रण जोडोवंक ती आत्मीक सकत संवसाराचेर वाडोवन दी. हर एका क्रिस्तांव कुटुंबांनी कोरोना पिडा निवारच्या खातीर मागणें करूं. आज आमच्या मोबायलांनी आमी कितलो वेळ करसिता तो मोबायल आमची देगेन दवरून आमच्यो TV देगेन हर एका क्रिस्तांव कुटुंबांनी देवाची काकूळ तूं ह्या कोरोना पिडेत निवारच्या खातीर मागणें करूंक करसून एक कुटां म्हणून आमी बळादेक मागया. मे म्हयनो सुरू जालो. ह्या मे म्हयन्यांत मोरयेची ससाय हर एका घरांनी तेर्स म्हणून त्याच वेळार ह्या पवित्र पिढे खातीर मागोवंक हर एका कुटुंबांनी हे तेर्साचें बोळ वाडोवन दी म्हणून मागया. बाबा भयणीनो, आनी आखरेक हर एका क्रिस्तांव कुटुंबांनी आनी एका क्रिस्तांवान ह्या पिढे विरोध झुजच्या खातीर 2 हातेरां दैवीक काकुळटी तेर्स आनी सोम्येच्या आमलीक रक्ताचें मागणें. दैविका कडसो तेर्स आनी आमलीक रक्ताचें मागणें हर एकल्या अंतीम पळादीक तरान म्हणलें जाल्यार ही पिढा नपयस जातली. सोम्या कडेन आमी मागया. सोम्या जेजू, ही सर मागण्याची हातेरां तुज्या पांयां तडेन दवरता. आमच्या भारत देशाच्या सर्व DSCजींक, बेस्वांक, याजकांक, धार्मिकांक, क्रिस्तांव कुटुंबांक, कारिज्मातीक पंगडांक, मागण्या पंगडांक आनी हर एका रितीन हर एक ही मागण्याची साधनां तांणी वापरन ह्या कोरोना पिढे विरोध झुजोवंक सोम्या एक निरंतर झूज आमी मागण्याचें मांडूंक सोम्या. आज आमचेर सकत दी, आमचेर तुजें बोळ वाडोवन दी म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. जेजू, तुजी सकत आमचेर वाडय. तूं सोम्या बरवसो, तूं सोम्या बरासरो, रक्षक तो धैर्य दिवसो, जिणे सुजान जै दिवसो. बेना कसलेच अंकार जाल्या रे, वारे वादळ भोवती उठल्या रे. भाकय उसवाड
दयेन मुझे तुजेर सोम्या बरवसो तू सोम्या बरवसो तू सोम्या बगरासो रक्षक तो दैर्यसो जिणे सोसा जैत्युसो. बाबा भयणीनो, आमकां जायत्या मागोंक आसा. अरे एकल्याक आमचे कश्ट जाता, आमची कणबेजाराय, आमचे बेजारे मोती आसा. जेजू कडेन आतां मागया. आज आमी सगळे आज इतलो लोक माध्यमांनी अरे एकलो टीव्हीनी युट्यूबार इतलो लोक संवसाराच्या पंथान पण मागतना देवाची सकत वाळटली. देखून ह्या घडये तुमच्या इराद्या बसत माग हरी एकली तुमच्या इरादे सोया मुखार हाडा. तुमच्या कुटुंबा खातीर तुमच्यो वैयक्तीक गरजो तुमची तेसावां कितें जेजू कडेन मागोंक आसात उडास करा. उडास करा. तुमच्या कुटुंबाची तेसां उडास करा. सोमयान तुमच्या कुटुंबाक कितें करूंक जाय तुमचे कश्ट जेजूच्या पांयां तेणी दवरा. ह्या दिसांनी कोरोना पिडेच्या वेळा मस्त कश्ट आसा तुमकां, ते कश्ट जेजू कडेन दवरा. भियेनाकात, जेजू आसा. हांव दाखोवल तुमी ताजे फांटे. म्हजे जीव तुमचे थंय वळटा. तुमी जर तर म्हजे ते एक कोटोन कितेंय मागलें तुमकां सर्त मेळटलें म्हणून जेजू न्हू. म्हणजे ती कोण तुम्ही रावशात आणि तुम्ही मागतल्यात किती मागले रे मेळटले म्हणजे जेजून सांगला आयच्या शुभ अर्थ जेजू तुमकां दितलो. मागा वकाळ जाता मागा. ह्या घडये हरी एकली मागा. तुमच्या इरादे जेजू मुखार दवरा. ह्या वेळार जायत्यांनी म्हजे लागीं मागोंक धरली ते सांबाळटा हांव सोम्या मुखार दवरता. सोम्यान जेजू तुवेंच म्हणाय हांव दाखवाल आनी तुमी पांटे. तुमी म्हजे ती एक कोटून कितेंय मागशात जाल्यार हांव तुमकां दितलो. सोम्या ह्या सपातयेन हरी एकली आमची वैयक्तीक गरजो तुजे मुखार दवरता हांव. तशेंच आज सोम्या हांगासर आसा त्यो गरजो सबार आनी मागोवंक म्हजे लागीं विनंती केल्यो तुज्या पांयां तेणी दवरता. निड्डोडीत हांव प्रमिला म्हणली भयण आपल्या कुटुंबांत कोवीड पिडा आयल्या. ह्या पिडेंत हांव आमच्या कुटुंबान निवार म्हूण मागता. रॉकी डिसोजा मुंबयत हांव आपणाक आनी आपल्या कुटुंबांत कोवीड पिडेंत ते राखलेलां जेजू मागोवंक सांगले आदल्या आराधनायेन ती बरी जाल्यात. हांव तुका अर्गां दिता जेजू. अर्गां आनी हो गुलाब तुका सोम्यान जेजू. आनी एका व्यक्ती अनिता म्हणली भयण आपल्या कोवीड पिडेंतले आपणाक गूण कर म्हूण तुजे कडेन मागता जेजू. आराधनेच्या मागण्या वरवीं भुरग्याचे तेणे लाभल्याक आज एक भयण तुका एक अर्गां दितात. 3 म्हयने जाले आतां आनी मुखार बऱ्या तरान बळटरापर्यंत बऱ्या तरान हांव मागता जेजू. अर्गां आनी हो गुलाब जेजू ह्या आराधनान तुवें मागले तांकां दिल्ल्याक. एकल्यान आपल्या कुटुंबांत कोवीड पॉझिटिव्ह आयिल्ली दोगां मागोवंक विनंती केल्या सोम्या तुजे लागीं. सोम्या तांकां बरें कर. मुंबयत एका भावाक कोवीड पॉझिटिव्ह आनी टायफॉयड दोनी आसा. सोम्या तो तुजे लागीं गूण करच्याक मागता. एका भावान आपलो लग्ना बायलो संबंध सोडून बायले भुरग्या लागीं मोगान शिव ती पतीन तुजे लागीं पांय तळे पडून मागता जेजू. ह्या भावाचेर आशिर्वाद घाल. एका भयणीक कॅन्सर पिडा म्हूण कळोन आयलो सोम्या ती सोम्या तुवें तिका गूण करच्या खातीर मागता. प्रमिळा म्हणल्या एका भयणीचे जागेचे रेकॉर्ड मेळोंक, प्रवीण म्हणल्या एका भावाचे जागेचे रेकॉर्ड मेळोन ताचो जागो एक बऱ्या मोलान बेगीन विकून वचोंक सोम्या तुजे लागीं मागता. हेलेन म्हणली भयण तिका हर्निया आनी मूळवादीची पिडा आसा. मस्त कश्ट जाता सोम्या. तिच्या पुता स्टेट्सान ते बरें काम मेळोंक ती मागता. सोम्या तिच्या कुटुंबाचेर काकुळट कर. तशेंच तांणी जैतो दुडू दिल्लो एरां फाटीं मेळो मागतात. त्या मनशाची कोबार समेत ना 20 लाख रुपये तांकां फाटीं मेळोंक आसा. सोम्या काकुळट कर. फ्रेडरीक आनी हेलेनांचेर आपल्या पुतान लॉयन बऱ्या तरेन एक परिवर्तन जावंक. तशेंच राम्यान ताच्या पुतान कुटुंबान फाटीं येवंक ती मागतात. सोम्या तांची काकुळट कर. सोम्या दुबायंत एका तिच्या भयणी बरें काम मेळ्ळ्या खातीर ती अर्गां दिता. सोम्या तो तेमतन काम मेळच्या खातीर मागलें तुवें बरें काम तुवें फावो केलां सोम्या. अर्गां आनी हो गुलाब तुका सोम्यान जेजू.
सालीच्यानी 2 वर्सांचे एका भयणीक दुसऱ्या पणाक एक बरें अपेक्षिल्लो सोलो मेळोंक ती मागता, एक सोलो तिका फावो कर. युके आसता एका नर्स भयणीक एक बरी सेरीक म्हणून ती मागता, बरी सेरीक ताका फावो कर जेजू. शॉन बंदेल जावन बापलाचे क्रियाटीन लेवल उणें जावंक तो मागता, जेजू ताजेर आशिर्वाद घाल. बेंगलोरतान एका कुटुंबांत सगळां कोवीड पिडेत बली जाल्यांत एकलो काल मरण पावलो. उरली पुराणी कोवीड पिड्यांत रिस्केर आसा. जेजू हे कुटुंबाचेर आशिर्वाद तांकां निवार. कोवीड पिडेन कश्टाच्या रॉबर्ट डिसोजाक गूण करून ताच्या कुटुंबाची मागतात जेजू. ऑपरेशन जावन बऱ्या तरान बरें जाल्ल्या क्रिस्टल डिसोजा आनी कुटुंबाची सोम्या ती तुजे लागीं मागतात. बऱ्या तरान ती ऑपरेशन बऱ्या तरान जालां पूण संपूर्ण बरें जावं मागतात. एक बायन आपल्या बापायची सर्जरी बऱ्या तरान जाल्ल्याक जेजू तुका अर्गां दिता. अर्गां आनी हुकलाप तुका सोम्यान जेजू पुरतो बरो जावंक जेजू ताका आशिर्वाद घाल. एकलो भायल्या गांव वचून विजा मेळ्ळो गो मस्त मागला सोम्या ताणें. कितले हरये आडकळी येतात, ह्यो आडकळी सर पयस करन भायल्या गांवाक वचून बरोवन एक बरें काम मेळ्ळो गो आनी आर्थीक संकश्ट ते भायर येवंक मागता. बहीण स्टेफानी बरी जावचे खातीर तिच्या कुटुंबाची मागता सोम्यान जेजू. एका कुटुंबाचो सगळो तांचो MCC बँक आनी AMC बँक आनी फायनान्स कंपनीन ब्लॉक जाला. दूड तांचो बऱ्या तरान सुटकारो मेळोवंक ती मागतात. तांच्या घरान समाधान मेळोवंक मागतात. कोर्ट केस गूण जावन आर्थीक समस्या परिहार जावंक एक बहीण मागता. कार लोन फारीक जावंक आनी घराचें लोन फारीक जावंक पॅट्रिशिया आनी लेस्ली मागतात. एक बरें काम ताका मेळ्ळो. कादर जावन 8 वर्सां जालीं रॉबर्टिका भुरग्याचें देणें मागता सोम्या. बोंदेल जावन आयडा साल्टान आपल्या स्लीप डिस्क पिडेतावन वळड व्हरता गूण जावंक मागता. रेशमा म्हणली बहीण आपल्या पोतीची कॅन्सर पिडा गूण करचे खातीर मागता जेजू. हेलेन म्हणली बहीण कोवीड आनी हार्टान ब्लॉक आसात ते गूण जावचे बसत मागता. तांच्या कुटुंबांत सर पिडा शिडा गूण जावंक मागता. एक बहीण पाड गूण जावंक आनी शिरांची पिडा गूण जावंक मागता. शोभा म्हणली बहीण कुंदापूरतून तिच्या घराचें काम जावंक आनी तिच्या पती कोवीड पिड्यान ते राखोवंक मागता. आस्पत्रेंतल्या जायते आमचे याजक आस्पत्रेंत आसात. आमच्या मंगळो दियेचे जायते याजक कोवीड पिड्यान आस्पत्रेंत आसात. जेजू तांकां तूं बचाव कर आनी निवार. आमच्या दैवी कमऱ्या संस्थाक जेजू आमी तुका भेटोवन दिता. आमकां दैतो दूड भायर आसून आमकां मेळोंक येतलो मेळच्या खातीर. तशेंच आमच्या आर्थीक संकश्टांतले आमकां बचाव कर जेजू. आमचे मिसांव चलोवन रावन जेजू आशिर्वाद दी. हें आराधन चलोवन रावन आमकां कुमो करता. सर्व दानीचेर सोम्या तुजो पवित्र आशिर्वाद घाल. तांचे बरें मन कर गायले कुमोक आमकां दिवन हें काम मंदर सों जेजू बोळ दितात. तांचेर आशिर्वाद घाल जेजू. ह्या आराधनाक आमकां हांगासर कुमोगाचे आमचे ते प्रसार करून कुमोगाच्या दैवान व टीव्हीच्या मालकाक ताच्या कुटुंबाक आमच्या दोगी भावांक हांगासर व्हिडिओग्राफी आनी संगीत दिवच्या भावांक दानी आमकां हांगासर हे वेवस्था करच्या धर्म भयणीक आनी सर्व कुमोगाच्यार एकल्या सोम्या तुजो आशिर्वाद घाल जेजू. तुजी दैवी काकोलता आमी मागता. सोम्याची काकोलता आमी मागया. तूं ती दाखवार हांव तो फांटो तुज्या राजान दिवांटो. सरपिडेंतले निवारच्या दी आमकां बोळ बाबा. Hallelujah, 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 hallelujah. मागया भाऊ सगळ्या मी देवाची स्तुती करूया. या घडये समेतचे सगळ्यात आमचे मांडलेले बंद तुझी दैवी गोड कचे जगत आणायचं चांगला तुम्ही किती मागा म्हणजे ती गोड तुम्ही मागताना किती मागले सर तुमका दितलो. भावाता आम्ही मागया जेजू 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 आमका माग समी जेजू आशीर्वाद घाल. तुझे दैवी गोड कचे जगत आमचे वाळे जेजू आमका गोड कर तुमचे पिढे तावन मुक्ती या कोविड पिढेतून राख जेजू संसाराक राख. आमची सर कष्ट तुझे मुखार दवरल्या जेजू खंडीत जावन आमकां बरो करतले जेजू. हर एक आमचे काल तुझे काय गोड कर. लॉर्ड जीसस वी बिलीव यू लॉर्ड. You are our God and Master. We believe and trust in you that
Lord, you will heal us, Lord. You will deliver us, Lord, from every problem that we have. Lord Jesus, deliver us from every bondage of every evil and Satan. Deliver us from all the sicknesses and all. Lord, be with us, Lord, and heal us and touch us, Lord Jesus. I love you. I believe in you. येद्यावोडा सक्रामेंता साष्टांग नमन करूया पुरविल्ल्या त्या रूपा बोधला नव्यो रीते आदार्या चलवून वेचास्कत विश्व्या बाबडताचे बळ दिव्या जशें बापा तशेंच पुता उल्हासानी स्तुती जावं पदवी महिमा ससना ससना एकाच ताळ्यान नरसिता तुका दोगांच्या स्पिरितार समसमीना वाडटा आमेन. प्रार्थुया. हे देवा, विचित्र सक्रमेता काल तुझ्या कष्टांचा उघडा असतो आमकां सोडलाय. तुझ्या सोडवण्याचं फळ सदां आमी भोगी सरको. तुझ्या कुडीच्या आणि रक्ताच्या पवित्र मिस्तरांक आमी मान करूंक आमकां देन पवो कर. जो जेतान रात करताय ससनाच्या ससना आमेन. तूं ती दाखवा हांव तो फांटो तुज्या राजान दिवांटो निजजिवीत आमी आशेता पिडेंतले निवार म्हणून मागता